हातीची बोगस म्हूण म्हाका आधार करपा बेसांव आशेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुज्या अर्गा दिवसर उपकारांत तुज्या गीतां गावून प्राणांक अर्पयता बली पेटोवन तुका वंदिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी ह्या देव मंदिरांत प्रत्येक तरान दियोना खातीर दियोना पयले पटी जेजू क्रिस्ताक आपणाच्या काळजांत आपणायतना आमी ताका साक्ष दिवं ताका ताच्या सांगात दिवं हांगासर जमल्या. आज पवित्र सभा सांजू हांव अपोस्तलाचें फेस्त आचरण करता. हाका जेजूचो मोगाचो शीस म्हूण आपयतात. आयच्या दिसा जेजूक पयले फावटी आपल्या काळजान सेवंक वेच्या दियोना माटीस तुका जेजू लागशिल्ल्यान ताचो मोग करूंक अनुभव करूंक आपोवणें दिता आसा. जेजूच्या मोगाचें भुरगें जावन जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी मागया. संतोषाच्या आयच्या दिसा देवाचे विस्तार आशिर्वादां आम्हा सर्वांच्या जिणेंत वळटात. ताका सेवंक आयतें जाल्ल्या दियोनाचें काळीज संतोशान म्हणटा, ये जेजू मुजे थंय, राव जेजू मुजे थंय. हो दीस दियोनाक दादोचकायेचो आनी उल्हासाचो. आज ते पयले फावटी जेजूक पवित्र कुंभारांत सेवंक आयतें जाल्ल्या आयच्या ह्या बागी दिसा ताचें काळीज संतोशान भरलां. मोगाचें न्हू, आज दियोनाचो पयलो कुंभार. आज पयले फावटी जेजूक सेवताना ताणें सदांच जेजूचें मोवाळ भुरगें जावन वाडोवंक आनी आयचो हो संतोश सदांच ताचे थंय भोगूंक ताचें जिवीत जेजू बरी जावन देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक सांगाताच आमी मागया. मानादीक बाब हॅरी मार्टीस तांच्या वर्दीचें 11वें वरास आचरण करच्या तांचेर तुजी विस्तार आशिर्वादां वत. तुज्या पुता जेजूची बरी खबर मिसांव गांवांत परगट करच्या तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बोर म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. प्रत्येक तरान हांगा जमलेल्या ह्या जाग्यां सांगय देवाक म्हज्या वर्दी खातीर आनी मिसांव कामा खातीर मागूंक आयिल्ल्या रियेकल्याच्या सांगीत हांव देवाक अर्गां दिवंक मागतां. म्हज्या भाव भयणीनो, हे मीस पवित्र रितीन ते फावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगात म्हणया, हांव पत्की सर्पगीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हज्या सदां संवकर्य मर्य सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागतां. सर्पद्वेदार देव आमची काकळूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमय्या काकळूत कर, सोमय्या काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर. सोमय्या काकळूत कर, सोमय्या काकळूत
प्रवेश पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकरता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोत्रा सोमया देवा देवाचे श्रेय तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सोम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोडून वरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरों हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू दो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात सान पावलून कोरेनगरान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची हें म्हज्या उगडासाक करा तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो जितले पोटी ती तुमी पियेतात तितले पोटी तुमी म्हजे उगडासाक करा कित्याक जितले पोटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोटी सोम्याचें मरण येसर तुमी परगट करतल्यात देवाचे उतार हे सांगा आणि पळया
पळया स्वमी कितलो स्वादी साका आनी पळया स्वमी कितलो स्वादी Alleluia, 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 Alleluia. हांव सुतो जिवो उंडो सर्गीतावन देवलोलो जो कोण वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचें सवे आसूं सांजुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा जावं तुका येसुम्या हांव सुतो सर्गींत हांव देवून आयलोलो जिवो उंडो खाता तो ससनांक जी येतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसूं ना जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव तुका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मास खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तूं म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता तशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जियेतलो वो सर्गार्थ हांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही ते मोन पावले जो कोण वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या याजाक भावानो आनी भयण्यानो आनी आयच्या दिसा पयले फावटी कुमगारान जेजूक सेवच्या मोगाच्या दियोना मारिया आनी ताच्या आवय बापूय रोशन आनी विना पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक नातालां फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ दीस क्रिसमस सीजन जेजू क्रिस्त मनीस हांव जल्मालो आमकां रियेकल्यांक शांती समाधान संतोश मोग आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत हाडून येवं दी म्हणून हांव ह्या संदर्भार मागतां आनी ह्या नातालां फेस्ताच्या काळार आनी एक संभ्रम दियोना मारियाचो पयलो कुमगार दियोना मारियाक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा ताच्या आवय बापायकी ते आज जेजूक सेवंक आयतें जालां बरी तयारी ताणें केल्या कुमसराचो दुसरो सक्रामेंत ताणें काण गेला आनी आज तिसरो सक्रामेंत कुमगाराचो तिसरो सक्रामेंत घेवंक तें रेडी जाला वय मू रेडी आसाय म्हूण ओके रेडी आसा ह्या वेळार देवाचें उतर आमकां कितें सांगता आनी प्रत्येक जावन दियोनाक कितें सांगता तें आमी थोडो वेळ नियाळ करया एक काल्पनीक काणी अशी आसा एका मानेस्तान व्हडलें एक घर बांदलें 4 माळयांचें रावळेर बुणयेत व्हडलें घर आनी ह्या घराक ताणें सगळ्यांक मोगाच्यांक कुटुंबाच्यांक सैऱ्या देरांक ताणें आपयलें आनी रोशनान आनी विनान ताच्या भुरग्याच्या कुमगाराक मुस्तारांक आपयलां पाद्रापांक याजकांक आनी हेरांकी आनी हांव चिंता पयलें इन्विटेशन जेजूक दिलां म्हूण वयगी आमची एक रिवाज आसा खंयचे घरा कार्य आसा जाल्यार पयलें इन्विटेशन जेजूक आलतारी आमी एक इन्विटेशन दवरता जेजूक आपयता तशेंच ह्याच मानेस्तान जेजूकी त्या घराच्या घरा व्हंकलाच्या कार्याक उक्तावण कार्याक आपयलें आनी त्या दीस जेजू आयलो उक्तावण कार्याक जेजू आजार जालो तें सांगता जेवलो बसलो उलयलो सूख दूख उलयलो आनी उपरांत सांज जाली देखून जेजू न्हिदोवंक एका त्या घरा वता आसतना त्या घरचो धनी मास्टर बेडरूम
त्या घराचे मास्टर बेडरूम कितें आसा तें जेजूक ताणें दिलें आनी जेजू त्या राती घरांत रावलो. दुसरे दीस सकाळीं उठून पळयतना तें घर सगळें कुसतून पडलां. देखून घरच्या धनयाक बेन दिसलें अजाप जालें आनी तो धांवन जेजू लागीं गेलो. जेजू काल जालें आनी ह्या वेळार हाळे हांव आसलें हें मास्टर बेडरूम हें सारकें आसा, कांयच जावना, उरलें पुरा तें कुसतून पडलां. ओके, आतां नेक्स्ट डे तो घरचो म्हणलो सगळें ग्रावंड फ्लोरूच तुका दिता, त्या ग्रावंड फ्लोरान तूं राव, तुजी राजवट त्या ग्रावंड फ्लोरान चलय. आनी दुसरे जेजू रावलो, सांगता जेवलो, सूख दूख तांणी पाचार केलें. आनी दुसरे दीस सकाळीं उठतना रात सकाळीं उठतना परत उरल्यो 3 माळयो पुरा कस्तून पडल्यात. आनी परत तो घरसदनी जेजू लागीं गेलो आनी म्हणलो जेजू कितें जालें? तो म्हणलो हाळे ग्रावंड फ्लोर हांव आसलें घर शाबीत आसा, कांय जावना. उपरांत त्या धनयाक रियलायज जालें हांवें जेजूक खाली एक मास्टर बेडरूम मात न्ही, ग्रावंड फ्लोर मात न्ही, सगळें घरच ती जारलें. देखून घरची साव कान जेजू तुका दिता, हें घर तुजें, तूं राजवडकी चलय, तुजो अधिकार चलय म्हणून त्या मनशान त्या मानेस्तान जेजूक सांगलें. आनी उपरांत तें घर कितेंच जावंक ना. आतां दिवना जेजू तुजे थंय येता. जेजू सगळ्या संवसारा असो सरकारा असो धनी जाल्यार जेजूक तुवें तुज्या काळजांत तुवें आपय जाय. आनी केन्ना तूं जेजूक आपयताय खंय जावन जेजू तुज्या काळजांत जियेता, रावता. आनी केवल कश्ट येतना, पिडाचेर येतना, तुका शिकोवंक कश्ट मारतना मात जेजूक तुवें आपोवचें न्ही. तुज्या जिणेच्या हर एका घडये तुका जेजूची गरज आसा. जावंक पुरो तूं खेळटना, जावंक पुरो तूं न्हिदतना, जावंक पुरो तुज्या फ्रेंड्स वांगडा तूं उलयतना, तूं खातना जेवतना, हर एका घडीतांनी तुवें जेजूक आपोवंक जाय. बऱ्या घडीतांनी आपोवंक जाय तितलें मात न्ही, बऱ्या न्हय आसल्या घडीतांनी जेजूक तुवें आपोवंक जाय. आनी जेजू तुजो इश्ट जावन तुज्या काळजांत तो येता, तुज्या जिवितांत तो येता. जेजू देवाचो पूत, आमचो सोडवणदार. मनीस जाल्लें फेस्त क्रिस्मस आमी आचरण करते आसा. आनी तोच जेजू तुजो मोगाचो इश्ट जावन तुज्या काळजांत तो येता, तुजे थंय तो जियेता. देखून ताका तुवें सदांच आपय जाय. म्हज्या काळजांत राव, म्हज्या जिवितांत राव म्हूण तुवें सांगा जाय. कश्ट आसतना, सुखांत आसतना, भलायकी आसतना, पिडेंत आसतना, हर एका घडीतांनी जावं पुरो शिकतना, खेळटना, उडकाना घालतना, जेवतना, खातना, उठतना, न्हिदतना, हर एका घडीतांनी तुवें जेजूक तुज्या जिवितांत तुवें आपोवंक जाय. तें कंतार कोंकणी कंतार भोव बरें आसा. जेजू तूं जाय हांव उठचे वेळी, तूं जाय हांव न्हिदतना. जेजू तूं जाय हांव काम करतना. जेजू तूं जाय हांव म्हज्या कश्टा दुकान. जेजू तूं जाय हांव जेवता खातना. जेजू तूं जाय हांव पिडेंत आसतना. जेजू तूं जाय सर्वय काळी जियेतना तशें मरतना म्हणून तुवें म्हणचे मुखांत्र जेजूक तुज्या जिवितांत तुवें आपोवन दिवंक जाय. आनी कशें तुवें जेजूक तुवें लागीं दवरचें, जेजूक आपोवन दिवचें? जेजू लागीं मोबायल आसा गी? मोबायल ना, मोबायल आमचे लागीं मात वॉट्सॅप, इंस्टाग्राम, सोशल मिडिया मात. जेजू 24/7 एवेलेबल आसा. देखून तुवें मागणें करचे मुखांत्र जेजू लागीं संबंद दवर जाय. दिसपरते सदांचे मागणें, सकाळीं सांजेचे मागणें, तेर सांबोरी म्हणचे मुखांत्र, मिसाक वेचे मुखांत्र, दोतोर्नेक वेचे मुखांत्र, आनी विशेश करून पातकांत पडटना तवळ तवळ कुमसार जावन जेजूक तुवें लागीं दवर जाय. आनी विशेश करून देवाचें उतार वाचून तुवें जेजूक तुज्या काळजांत, जेजूक तुज्या जिवितांत लागीं दवरूंक आसा. देखून जेजू लागीं तुवें कॉन्टेक्ट दवरूंक आसा. आनी विशेश करून 2 सक्रामेंत, कुमसाराचो आनी कुमगाराचो सक्रामेंत तुका मोगाचो जावंक जाय. पापा जुआं पावल दुसरो हेंच म्हणटलो म्हाका हे 2 सक्रामेंत भोव मोगाचे, कुमसाराचो आनी कुमगाराचो सक्रामेंत तुका मोगाचे हे कुमसार दोनी सक्रामेंत जावंक जाय. आनी जेजू लागीं तुवें उलोवंक आसा, जेजू लागीं तुवें संबंद दवरूंक आसा, आनी जेजूक तुवें तुज्या काळजांत आपोवंक आसा. आनी जेजू केदाळाय आजार आसा म्हणलें तुवें उडास दवरूंक जाय. आनी जेजू आज तुज्या काळजांत तो येता. कशें येता? उंड्या आनी वायना रुपार तो येता. तशेंच मांस आनी रगत तो तुका दिता. आयचे शुभ वार्ता आमी आयकली. शुभ वार्तेंत म्हणजे हांव जावन जिवीत आसूं उंडो पण म्हजें मांस रगत पियेता, ताचे ते हांव जियेता, सस्नांक जियेतलो. आनी कशें जेजू तुज्या काळजांत येता? एक ल्हानशें गडीत आसा. 2 जण सोजेर आसले आनी 2 सोजेरां पैकी एकलो सोजेर दैरादीक सोजेर आनी एकलो बिरकुरो. आनी एक दीस थंयसर झगडें जावन आसतना झुजा तळार हो बिरकुरो सोजेर गायेता आनी ताका थंयसर मेडिकल ट्रिटमेंटाक थंयसर आपोवन व्हरून वतात. आनी ह्या वेळार थंयसर तो कोश्टून आसतना पिडेन तो आसतना ह्या दैरादीक सोजेराचेर रगत ताका दिवंक पडटा. आनी उपरांत हो सोजेर बरो जाता. आनी ह्या वेळार तो सोजेर म्हणटा हांव आनी भियेना, कित्याक म्हजे थंय त्या म्हज्या आनी एका सोजेराचें दैरादीक सोजेराचें रगत वळटा. देखून हांव कितेंच भियेना आनी दैरान हांव म्हज्या देशा खातीर हांव झुजता म्हूण सांगून
झुजोंक तो फुडें वयता आनी तो मुखार सरता ताका कितेंच भंय नासलें देखून मोगाच्या भाव भयणीनो मोगाच्या दियोना आज तुवें म्हणूंक जाय त्या सोजेराकी सट जावन जेजूस तुजो इश्ट जावन हाचेंच मांस आनी रगत तुका तो दिता जेजूचें रगत तुज्या काळजान तें वळटा तुज्या शिरान शिरांनी तें वळटा आनी जेजू तुजें तें एक जाता देखून तुवें म्हणूंक जाय हांव आज तावन भियेना जेजू म्हजे सांगात आसा तो म्हाका दैट दिता आनी घटाय दिता जेजूचेंच मांस आनी रगत म्हजें तें आसा आनी दियोन आज तुजें तें जेजू ताचेंच मांस आनी रगत तो दिता आनी तुवें जेजू बरी जावंक जाय देखून आयसो वांजेल आमी आयकलो जुवांसो वांजेल अध्याय थंयसर सविस्तार तरान जुवांव जिविताच्या उंड्या विशयांत उलयता हांव जावन आसा जिविताचो उंडो आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें थंय सस्नसो जीव आसा कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचें थंय तो म्हजें तें जियेता आनी हांव ताचें तें जियेता दोज हू ईट माय बॉडी अँड ड्रिंक माय ब्लड एबायड इन मी आय इन दॅम आनी हिंच उतरां तुज्या इन्विटेशनार आसात जेजू तुजें थंय तुज्या जिवितांत तो एक जाता देखून आत्मीक खाण जावन तुज्या जिवितांत तो येता आसतना हे आत्मीक खाण सदांच तुवें सेवंक जाय आनी ह्या सक्रामेंताचो तुवें मोग करूंक जाय देखून आज तावन तुजें उलोवणें तुजें नडतें तुजें चिंताप जेजू बरी जावंक जाय आनी सांत पौल म्हणटा टू हॅव द मायंड अँड हार्ट ऑफ क्रायस्ट आनी आमचे हर एकल्यांचें मोन काळीज कोणा बरें जावंक जाय जेजू बरी जावंक जाय देखून देवना तुवें आज तावन जेजू बरी उलोवंक जेजू बरी चिंतोवंक जेजू बरी नडतें चलोवन व्हरूंक तुवें प्रयत्न करूंक जाय तिसरें जावन तुज्या आवय बापायक हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा रोशन आनी विनाक तुज्या डाडा मम्मीन तुका जल्म दिला खावंक जेवंक दिला बरें वस्तू दिला शिकाप दिला आनी तुजी सगळी जबाबदारी ताणें घेतल्या आनी तुका आज इतलें व्हड केलां आनी ह्या मुखांत्र तांकां दिल्ली जबाबदारी काजारे बेसांत ताणें दिल्ली जबाबदारी ती पाळल्या आनी कितें जबाबदारी तांकां पाळोवंक आसा आनी ह्या संदर्भार तुवें तांचो मोग करूंक जाय तीं जावन आसात तुका दिसची देव जावन आसात देखून तांकां तुवें गौरव दिवंक जाय आनी तांचे पासून सदांच तुवें मागोवंक जाय आनी कशें जेजू ताच्या आवय बापायक जुजेक आनी मुरयेक काळ जावन विधेय जावन प्रायेन वाडटा आसतना देव बरायतेन जानुबायेन वाडलो तशेंच तुवें जेजू बरी जानुबायेन देव बरायतेन वाडोवंक जाय आनी तुज्या आवय बापायक बरें भुरगें जावन तुवें वाडोवन येवंक जाय आनी ह्या संदर्भार जेजू तुज्या काळजांत आज पयले बरें येता आसतना ताका तुवें जायती तयारी केल्याय तुका जायती आज ती उर्बा आसा आनी ही उर्बा इंट्रस्ट मुखल्या दिसांनी तुजें तें घेवंक जाय आनी जेजू बरी गुणांनी तुवें वाडोवंक जाय आनी ह्या संदर्भार आमकां हर एकल्यांक मीस पेटोवंक ह्या जाग्याची गरज आसा हांगा जायते ह्या जाग आसात आनी ह्या जाग ना जाल्यार मिसाचो संस्कार ना देखून आज आमचो फादर हॅरी दियोनोचो बाप्पू ह्या जागे जिविताची 11वें वर्सां तो सोंपयता आनी गुजरातांत थंयसर मिसां वावर करता ह्या संदर्भार फादरा म्हाका आमी उल्हास पाठयता आनी फादर हॅरीक मिसां वावर करता आसतना देव ताका बरी भलायकी दिवं दी राखून दी आनी सांबाळूं दी आनी देव आपोवणें ह्या जाग जावचें आपोवणें देवान दिवचें कोणी मनशा वरवीं आमकां मेळचें न्ही देवान दिवचें आपोवणें कितले पयशे दिल्यार आमकां कोणायकी ह्या जागेक करूंक जायना देखून ह्या जाग देवाचो मुनियारी ताका आमचो मान दिवंक जाय गौरव दिवंक जाय देवान ताका आपोवणें दिलां आनी आमच्या फादर हॅरीक मुखल्या दिसांनी देव ताका सांबाळून दी मिसां वावर करूंक आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून ताचे पासून आमी मागया आनी येवकरिस्तांत जेजू ताचें मांस आनी रगत आमकां दियोरांक मात न्ही आमकां हर एकल्यांक तो दिता देखून आज पयले फावटी दियोना जेजूक काळजान सेवता आसतना ताका तोच जेजू धैर्यान बरोवन दी कृपेन बरोवन दी मोगान बरोवन दी एक बरें भुरगें वाडोवंक ताका कृपा दिवं दी आनी आमकां हर एकल्यांक तोच जेजू ताच्या कृपेन आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन. आमची मागणी देवा मुखार दवरया. तुमची जवा बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या बापा आमच्या भगवंत बापा साहेबाक सर बिस्पाक सदांच राख आनी सांबाळ. सर ह्या जागांचेर धार्मीक भाऊ भयणीचेर तुजी बेसावां घाल आनी तांकां वावरतांत घट कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशांत खंयसर असमाधान आसा
थंयसर समाधान स्थापन कर. अशें आमी समेस्त तुजीं भुरगीं आनी एक परजा म्हणलें ओळखून माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुवें म्हाका आवय बापाय भाव भाव फावो केरना ताचे मरिपात तुज्या मोगांत आनी वावरतांत वाडोवंक फावो केले खातीर तांचे तुजे दराळ अभ्यासावान घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिड्या वरवीं उतार प्राय वरवीं कश्टांच्या आमच्या भावा भयणीक तांचे कश्ट सोंसूंक तांकां तुजे कृपेचे बोळ सस्त्रीकाय लाभय. तशेंच तांची सेवा करच्या सर्वांचेर तुजी दराळ आस्वादां वत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज पयले पावटी पवित्र एवकारिस्तान जेजूची कूड आनी रगत सेव आयतें जाल्ल्या डियोनान जेजूक मोगान आनी भक्तीपणान स्विकार करूंक तुजो आदार दी आनी सदांच ताची खुशी करूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा वोट दिसो दीस आचरण करच्या आमच्या मोगाळ मानादेक हेरी बापांचेर तुजी विंचणार आशिर्वादां वत. तांची जबाबदारी बऱ्या तरान पाळूंक तुजो आदार आनी कृपा लाभय. तांच्या समर्पीत जिणयेन तृप्ती ददोसकाय समाधान लाभय. तांच्या एकसुरपणान तुजो संगात दिवन बऱ्या भलायकेन सांबाळून तांची मुखली जिणी नंदन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घाल तुजी दराळ आशिर्वादा तुज्या मेजा भोंवती जमलेल्या सोमेस्तांचेर. आमी चड आनी चड उर्बेन एवकारिस्ताच्या बलिदानांत भाग घेवन आनी ह्या एवकारिस्तांत हजर आसलेल्या जेजूक वळखूंक आनी भक्तीपणान सेवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी मौन रावन आमच्या खासगी त्या सवां खातीर मागया. इसर मागणी आमी मागता जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. Tu graças me assou, जीवित लाभय म्हाका. उंडो बदलून वायंगाक आसो, बापा दिता तुका. बदलून देणे दितू graças me assou, जीवित लाभय म्हाका. आशीर्वादून मोचे सांगते जीवन, पवित्र करून बापा करते पावन. उंडो गोवासो वायदा कसो, बापा दिता तुका. बदलून देणे दितू graças me assou, जीवित लाभय म्हाका. दाना हाडून तुका ओपून दिता, जीवित तुजे आत्रेगन लायता. वावराचो फळ सुफळ कर म्हूण मागता, म्हाका तुजे हाती ओपून दिता. उंडो गोवासो वायंगाक आसो, बापा दिता तुका. बदलून देणे दितू graças me assou, जीवित लाभय म्हाका.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेटक्या पळय सेवेच्या आदवक सरस्पोर म्हणून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवट असो आनी शांतीचो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाखांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायच्या खणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाखांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमाचो मेस्ताचेर आमाचो मेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवटाय जायसर कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो. संवसार सरापर्या सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खत नासलेल्या शेळयेन तुका आपणाचीच बेठवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरान एके सुप्रितुमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगांत एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण साकून पुना जिवान जेजू सारकी जावच्याक त्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या देवदूतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Second Eucharistic prayer. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेजा आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो सुमेस तुमी घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पणची.
तेच परीत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनाक कराराचें रगत पातकांचे मकसने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा हाके प्रितुमचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पूण जिवनपणाचो बरोसो धोरण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची एकाकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतान मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पसजळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमो जाल्ल्या आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरी देवाचे माये सांगाती बागेबान झुजे दिसोपती बागेबान धमदूत आनी सर्व काळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदराची आज्ञा मानून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर्गेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडों दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाळ दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमकां आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व वायट पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रस वडटे पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना कर. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भवर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती तुमचे सवेन सदां खालासो तुमचे सवे आसतो. एकामेकाक शांती दिवया. देव
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. Receive your body and blood. Let it not bring us judgment and condemnation, but through your loving mercy be for us protection of body and mind. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेल्या ती सुभागी म्हाका फोना पण तुज्या उत्तरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. Ashi unasa, kalis mochi, lali unasa, ye Jesu, semjang tuga, ye vegi bunda boy yang tuja. Everything
जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो म्हजे थंय सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. प्रार्थुया. बापा, ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवं तूं आमकां पळयताय. तो दीस पावसर मैपासान तुज्या भुरग्यांक ही वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरावर त्या सुखाचें सुफळ खुणां जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमी सुमेस्तांक तुजे बसवलेल्या ससनीक आनंदाच्या जेवणांत पावय. क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजू वरवीं. आमेन. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सर्वुदेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एक घडीभर आमी मागया दियोना पसोत कुमगाराच्या ह्या संदर्भार मरियमाची ससाय मागून हे कोंत आनी बेतीन ते गड्या बवरी घालता आसतना ह्या कोंता बेतीचेर सर्गींच्या बापाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या दयाळ बापा, ही भक्तीक वस्तू कोंत आनी बेंतीन दियोना ताच्या गळ्या बवरी घालूंक वेत आसतना तुजो आशिर्वाद ताचेर तूं वत. ही बायली गुर्त जावं तुजे थंय ताणें भक्ती वाडोवच्याक आनी मरियमायेच्या आदर्शन आनी देखीन ताणें ताचें दिसपडटें जिवीत सोंपोवन तुका मानता तसली जिणची येवच्याक हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगा संदेश घेऊन सौम्या आम्ही वैता तुझे कृपे बोळा राजूचे परगोडा मासारतान तुझ्या पोषणाचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें रोला मोगा संदेश घेऊन सौम्या आमी वैता तुझे कृपे बोळा राजूचे परगोडा मुर्ये देवाचे माते आम्हा पासत विनंती कर मोगाळ पुत्रा सवय ओंकार मरी आशीर्वादी आमकां भगत कुसाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.
जेजू सुमी सर्गा संवसाराचो धनी आयला डियोनाच्या काळजांत उंड्या वयना रुपी सेवनो आंजाचे कान भो पवित्र कमगार जेजू तशे डियोना जाल्यांत एकामेका इश्टगते मोगार देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्तांक सांगातास नातालां फेस्ताचे रास रास गोस गोस उल्हास तुमकां सर्वांक मोगाच्यानो उदेवून आयिल्लो दिवस जावन आसा व्हडा संतोश असो आम्हा सर्वांक वर्त्या ददुस्कयेचो जावन डियोनाच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमाच्या कार्याचो वै मोगाच्यानो हांगासर पळयता ब्लोसम डेकोरेटर्स आनी सजयल्ली रितीवेदी ही रितीवेदी सोबयचय आयच्या कार्याची सोबाय सडयचय त्या देखून हांव आतां उलो दिता अंजाळ नेसणार सोबच्या डियोनान आपल्या भावा तशें मम्मी डॅडी बराबर हांगासर वेदीक येवचे आनी वेदी सोबोवची ती वेदीक प्रवेश जात आसतना आमी सर्व बसले कडेन तावनूच आमच्या ताळयांच्या आवाजान तशेंच DJ एल नयनाड आच्या संगीताच्या नादा सवे बरो येवकार आमी मागया. मोगाच्यानो आयचो दिवस एक बोवरतो दीस डियोनाच्या जिवितांत घेतला वांटो ताणें सुम्याच्या पवित्र जेवणांत आयला सर्गा संवसाराचो राय ताच्या काळजांत अशें काळीज भरला व्हडा संतोशान जिवन पावन जाला जेजूच्या त्या येण्यान तर तांच्या संतोशांत आमी सर्व एक कुटाम जावन हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या तर घट्ट थाळ्याचो शिवर आमी दिवया. अभिनंदन अभिवंदन पटोवया. दय करून तुमची बसका तुमी स्वीकार करची. मोगाच्यानो आयच्या दिसा भोव अपुरबायेच्या ह्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक माया मोगाचो घनाचो मानाचो अभिमानाचो बरो येवकार मनेस्त रोशन मार्टीस तशेंच मनेस्तेन विना मार्टीस हांचे आनी हांच्या कुटुंबाच्या तर्फेन मागता. तशेंच आयच्या ह्या संभ्रमांत ते एक जण ह्या जग बाप आसात बाप हॅरी डिसोजा बाप ऑस्टिन फर्नांडीस तशेंच कुटुंबाचेच बाप हॅरी मार्टीस हांकां सर्वांक तेका ह्या जाग बापांक जमलेल्या आम्हा सर्वांच्या तर्फेन बरो येवकार मागता. घट्ट दोन थाळ्यांचो शिवर आमी दिवया. ह्या जाग बापांक बरो येवकार आमी मागया. तशेंच मोगरनाड कॉवेंताची भयण आसा भयण सुचेता तुमकांय जमलेल्या आम्हा सर्वांच्या तर्फेन बरो येवकार मागता. सांगतस आयच्या ह्या संभ्रमांत वाड्याचो गुरकार आसा मनेस्त जोकेम डिसोजा तुकाय बरो येवकार स्वागत सुस्वागत ताकाय दोन घट्ट ताळयांचो शिवर. देव बरें करून. मोगाच्यानो आमचे रिवाज आसा आयिल्ल्या व्हवळ्यांक पानपड उदक दिवन बरो येवकार मागची आनी आतां मनेस्त रोशन फुडें सरतलो आनी जमलेल्या आम्हा सर्वांक पानपड उदक दिवन बरो येवकार मागतलो. हो मान वाड्याचो गुरकार मनेस्त जोकेम डिसोजा पावस जाता ताणें स्विकार करचो आनी येजक बापांक पवित्र करचो.
चलो मोगाचन आम्ही हांगासर पळयताव सोबेत सुंदर दिवो दिवो जावन आसा उजवाड क्रिस्तचो आज पयले पोटे डियोनान आपल्या काळजांत जेजूक स्वीकार केला आसता आतां आमचे समोर ते दिवो पेटोवन आयच्या कार्याची सुरवाती करतात दय करून हांगासर फुडें डियोना आपल्या मम्मी डॅडी तशेंच आपल्या बाबा रुवेना बराबर हांगासर दिवो पेटोवन आयच्या कार्याची सुरवाती करतात तळयांचो ताळी आमी मिटया उल्हास आमचे पटोवया आनी तांकां सर रितीने बरें आशिर्या दिवा पेटोवन कार्याची सुरवात तांणी केली आसता खंडीत जावन आज आमी डियोना बसत मागोवंक जाय
देवाचे विस्नार आशिर्वादा आमी ताचे पासत मागता हांगासर मागण्या विधी सोलोंच्याक मुखेलपण घेतलो वाड्यास गुरकार ते सांगात आमी मेळया आनी मागण्या विधींत आमी भाग घेवया दय करून तुमी सर्वांनी एकडे पर उबे रावचे कोणाक जबाबदारी दिल्या तांणी दय करून हांगासर वेदे सिरसेन येवच्याक विनंती आसा. आमच्या या संभ्रमांत फिरगस कुटुंबाचे वडील जावन आसचे बाप अनिल डेमेल्लो आमच्या मदीं हजर आसतात. घट्ट दोन ताळयांचो शिवर आमी दिवया. येजक बापांक बरो येवकार आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आज डिएनाचो पयलो कुमगार आज पयले फावटी क्रिस्त प्रसादान जेजूक ताणें स्विकार केला. आज जेजू दिवाणाचो मोगाळ इश्ट जावन ताचे थंय आयला. जेजूची इश्टागात ताचें मार्गदर्शन आमकां सर्वांक गरजेचें. देखून दिवाणा सांगता आमी जेजू सांगात बघया आनी ताका गीत गावन हरसिया. जेजू स्वादिक मोगा जेजू सर सुंदरा जेजू देव कुवारा अर्गा तुका जेजू स्वादिक मोगा जेजू सर सुंदरा जेजू देव कुवारा अर्गा तुका तुवें म्हजो वोटो मोकेलोय मासा रक्तान तुज्या म्हाका पोसलोय दैवीक जीव तुवें फावो केलोय जेजू स्वादिक मोगा जेजू सर सुंदरा जेजू देव कुवारा अर्गा तुका जेजू स्वादिक मोगा जेजू सर सुंदरा जेजू देव कुवारा अर्गा तुका. सोम्याच्या आवडी आडमरे बरगो बरडले नमामरे कुटुंबले समितीचे सांगाता स्त्रिया मित तुमचो देव आनी सदैव फळ जिगुसे जेजो आपल्या समच्या केली घेतल्या आमी जाण जाल्या ताच्या कश्टारी साबरे जीवन जेवण जावप आमी पावस जे करपा आमचे जास्त वत म्हण त्या क्रिस्तांच्या सवाय पाय महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवलोड्या म्हज्या रेकण्या सर्गेचे म्हाका दिलाय तुजे तबेन म्हजें मांव तूं जडाय म्हाका राखलाय एक आमचे एक नंबर एक चाल पटवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमाणमध्ये कुटुंबातले समितीचे सांगता स्त्रिया मित तुमचो देव आनी सैम पॉल जेज महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक शस्त्रांचो विश्व दी तांकां हे सम्या आनी तार प्रकाशांच्या भगवान दे समाधान दिवशी योगी दे आमेन. आतां देवाचें उतर आसा. सांजू आमप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मन्ना केल्ले तरीही ते मरण पावले पूण सर्गांतान देवन आयलेलो उंडो तसलो न्हय. कोणीय तो कायत जाल्यार मुडसो ना. हांवच तो सर्गींतावन देवन आयलेलो जिवो उंडो. ओ उंडो कातात तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता ओ उंडो मुजींच मास. देवाचे उतार हे. आतां आमचे वस्तीन पाजाराक उंडे उतराचेर वर्सां दितलो.
एक घडीभर बसूयात. मोगाच्या न्हू आज सकाळी म्हणसर सोडून 11 वरां म्हणसर डियोना म्हणून आल्ले काले म्हळ्यार ये जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. पूण 11:30 वरार सोडून ताजे उपरांत ते अशें गायता कशें आयलाय जेजू मोजे थंय रावलाय जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय आयलाय जेजू मोजे थंय रावलाय जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. वय हांगासर आयिल्ली सैरी दैरी थंय मांडून दवरलें जेवण शृंगार आयिल्ली वेदी सकडांची परसळीत मुस्तायकी हांगासर चलचें सक्कडी आमकां दिसता. पूण आयचो प्रमुख व्यक्ती मोगाच्या भाव भयणीनो कोण ना की दिसना तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. केवळ भावार्थाच्या दोळ्यांनी मात ताका आमी पळोवेत. उंड्या रुपार ल्हानशा उंड्या रुपार सर्गा संवसाराच्या धन्याक मनशा कुळाच्या सोडवणदाराक डियोनान आनी आमी सेवला. हें आमचें वर्तें भाग जावन आसा. कोणीय सारी जाल्यार खंय आसा जेजू दिसत ना सक्कडी दिसतात एका अनुभवाती वा जेजूक नेणा आसलो विसारीत जाल्यार. पूण जेजूक म्हज्या उतरांनी आनी बोगणांनी मात्र तो म्हजे थंय जियेता म्हणून हांवें दाखोवन दिवेत. उतरांनी म्हज्या उतरांनी कळटा गी तुजे थंय जेजू आसा गी वा आनी कोण आसा. तुज्या जिवितांत कळटा गी तुजे थंय जेजू आसा गी वा आनी कोण आसा गी म्हणून. देखून डियोना आसतावन जिवीत असो उंडो जेजू तुजे थंय आयला खंडीत जावन ताच्या कुटुंबाचींच म्हणटा. डियोना फाटल्या 1 वर्स जावन बारीच बदलावण दिसता म्हणून ताचो बापूस म्हणटा बारी एक तायार आय आनी एक हें तर बारी एक कितें पळयतना कळटा आमकां बारी एक भक्तीपण ताचे थंय आसा म्हणून. एक देवाचे वक्तेक निर्मोण ताजे थंय देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो परतून वांजेलांत हांगासर आमी आयकलें जेजू जिविताचो उंडो कोण म्हजे मास करता तो ससनाक जियेतलो मोरसो ना म्हणटा जेजू. संवसारी खाण खाता आसतना 7 जाणां म्हाका इल्ली प्राय जाता तें खावचें सोडटा वांसाचें म्हणून म्हळ्यार तें केल्यार हांव मोरान म्हणून. जेजू म्हणटा म्हजें मांस केल्ल्या शिवाय कोणी तुमी जियोवची नात म्हणून. तर ती कितलें मोलादीक भलायके बरीत आनी कितलें एक अपुरबायेचें खाण जेजूचें मांस. मात न्ही केवळ उंड्या रुपार उतरां रुपारी आसो जेजू तस्सो. देखून उतरां रुपी आनी उंड्या वायना रुपार आसो जेजू दोगांक आमी भक्तीपणान सेव्या आनी आयकव्या दिसपट्टे जिवितांत खंडीत जावन देवान जेजून सांगले बरें आमी ससनाक जियोवच्यांत कांय सुद्दां भावना. तेंच भाग डियोनाक फावो करच्याक पयले फावटी जेजू ताचे थंय आयला आमचे थंय सबार फावटी आयला आनी मुखार येतलो. ते भाग आमकां रेखला तो फावो करूनी म्हणून आयच्या दिसा कालतेपणी मागया. आतां डियोना बसत मागया. सगळींच्या बापा आमच्या दुये डियोनाक क्रिस्ती भवार्थाचें देणें दिलें. हो भवार्थ गूण करूंक ताच्या शिक्षका बरोबर वावरूंक आमकां फावो केलें. जेजूची खरी वळख आनी इश्टागत ताका सदां लाबून तसो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. प्रार्थन आयक. मोगळा बापा आज डियोनाच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमांत आमी वांटेली जाताना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोश डियोनाक आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा ह्या हांगासर जमा जाल्ले आमी डियोनाचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्व आनी पयस सभेचे क्रियाळ संदेश जावच्याक तुजो आदार मागता. मोगळा जेजू ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेश मोग करताय.
डिओनाक बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास करता. तांचेर दया दाखय म्हूण मागता. मोगळ बापा, आज कुंभारान तुवें तुज्या पुता जेजूक म्हाका दिला. हांव म्हाकाच तुज्या आतां जेजूक सांबाळपून दिता. ताचो मोग करूंक तूं म्हाका फावो कर. तेच परी जणवाय आनी देवभक्त वाडोवंक तुजी कृपा म्हाका दी. जेजू, म्हज्या मोगाळा मम्मी आनी डॅडीचो, भाव भयणींचेर, इश्टांचेर, शिक्षकांचेर, पोदोन आमच्या सैऱ्यांचेर आनी आमच्या पासत वावरूंच्या सर्वांचेर तुजी बेसावा घाल म्हूण मागता. ही आमची सर प्रार्थना सर्गी देवा बापान शिकयल्या आमच्या बापा म्हणल्या मागण्याद्वारे आमी भेटून देवया सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेच केल्या आमकां चिंताव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी आतां विगार बाप फुडें सरतले आनी जमलेल्या आम्हा सर्वांचेर प्रत्येक सांव दिवनाचेर देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागतले. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो डिओना मारियाचेर, ताच्या डाडा मम्मीचेर, भावाचेर आनी हांगा हजर आसल्या तुमच्या समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तसो देव सदां काळ तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गे, ओलो मारता माये, आमी तुझी भुरगीं. तूं आमची माय, तूं आमकां जाय, तुझे सरशीन येता. विघ्ना आडवारां सुखा दुखान माय तुजो आधार मागता. विघ्ना आडवारां सुखा दुखान माय तुजो आधार मागता. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गे, ओलो मारता माये, आमी तुझी भुरगीं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. दया करून तुम्ही सर्वांनी तुमचे बसकां स्वीकार करचे. सर येसाक बापाने दया करून फुडें सरचे. बेसांव दिवन थंयसर तस्विरे खातीर सांगाता मेळच्या उलो आसा. मोगाचें मगण्या वेदी चलून वेल्ल्या पड्याचो गुरकार मनेस्त जोकेम डिसोजा तशेंच बघितल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचे संभ्रमांत मोगार नाटकवांताची वडील जावन आसची बहीण एनी डिसोजा आमच्या मदें हजर आसाय. तेकाय घट्ट दोन थाळयांचो शिवर आमी दिवया. बरो येवकार आमी मागया. तेका इंदर बहिणींनी दया करून फुडें सरचें आनी हांगासर बेसांव दिवन तस्विरेक रावचें.
आयच्या कार्यान बदलावन हांव करता थोडो वेळ हांगासर डिओनाक पयलें आवय बापायनी बेसांव दिवच्याक विनंती करता. तेचे बराबर आजी आसा मनेस्तीन मेरी मार्टीस तुवें फुडें सरचें आनी नातीक बेसांव दिवचें. Jerome तशेंच येसा अनिता मनेस्तीन अनिता थंय जावन आसा ते डिओनाची पदन मदन तांणी दय करून हांगासर मुखार येवच्या विनंती आसा. थंयसर बेसांव दिल्या उपरांत थंयसर तुमी रावच्याक परत उलो दिता. मनेस्तीन Jerome तशेंच मनेस्तीन अनिता लसरादो. तुमी दय करून बेसांव दिल्या उपरांत थंयसर रावचे इल्लोसो वेळ 1-2 मिनटां मात्र. आजी मनेस्तीन मेरी मार्टीस ते कोणांगासर मुखार येवच्या विनंती आसा. तशेंच मनेस जेरोम आनी अनिता लसरादो तुमी ताव ಕೂಡ ಇದರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೆರೋಮ್ ತಶೆನ್ಸ್ ಅನಿತಾ.
मोगाच्यान आयच्या दिसा डियोनान पयले पोटी आपल्या काळजांत जेजूक स्विकार केला आणि ह्या वक्ता त्याच्या मुखार सप्ता सोबीत सुंदर गोडसाणेन भरलेली केक आणि जेजूक पयले पोटी आपल्या काळजांत स्विकार करून ते जेजू संगी जाला एक आणि ह्या वक्ता जमलेल्या आम्हा सर्वांच्या हाजेर ते आतां केक कातरन आयच्या संभ्रम सुरवात करच्याक फुडें सरता. आमी सर्व बसले कडेन तावनूच ताळयांच्या आवाजान तशेंच संगीताच्या नादान तांकां बरें मागया. मोगाच्यान आयच्या ह्या संभ्रमांत दडतो संभ्रम म्हणयत आनी एक संभ्रम आसा. देवान आपयला सबारांक विंचून काडला थोड्यांक आनी थोड्यां पैकी जेजुवेत बाप हॅरी मार्टिस एकले जावन आसात आनी आयच्या दिसा आपल्या देवाच्या शेतांत 11 वर्सां तांणी संपयल्लीं जावन आसात आनी ह्या वक्ता कुटुंबदारां बराबर हांगासर आसची ती सोबीत सुंदर गोडसाणेन भरलेली केक कातरन उत्सव ते संभ्रमच्या फुडें सरतात. ते करून बाप हॅरी मार्टिस ते करून तुमी फुडें सरचे कुटुंबदारांनी सांगात दिवच्याक विनंती आसा. ते करून कुटुंबदारां सांगात दियात. सगळे मार्टिसा केले कुटाम आमचे समोर आसा आनी आतां आणि या वर्त्या संभ्रमाच्या दिसा बाप हॅरी मार्टिस कुटुंबदारां बराबर केक कातरन आपल्या धर्मीक जिणेचो
11 वर्सांचो संभ्रम ते संभ्रमतात घट्ट ताळयांचो आवाज परत आमी दिवच्या फुडें सरचे संगीताच्या नादा सभेन. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I celebration and celebration, when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. एक गडे बरो कुटुंबादारा थंयच सांगाता रावा थंयच रावा कुटुंबादारा रेनेडीचेर थंयसर बसल्यान रावा. आनी आतां मोगाच्यान हांगासर आनी एक संभ्रम आसा. रोशनाचे बाय सिंथिया मार्टीस आपल्या अहंकारपणाक आदिवस मागोवन लग्न जिविताक पांय तेकोन आयच्या दिसा 24 वर्सांचो वार्षिक उत्सव ती संभ्रमत आसतना जमलेल्या आम्हा सर्वांच्या तर्फेन हांव नका उल्हास पाटोवच्या फुडें सरता. तेचो पती हांगासर ना, बैला गांवांत आसा गे आयिल्ला गे बैला गांवांत ना गे इस्कलांत आसा गे. ओके दय करून तेन हांगासर फुडें येवचे ताळी मुखार येना म्हणून आयच्या दिसा हांगासर उल्हास पाटोवच्या फुडें सरता. लग्न जिविताची 24 वर्सां तांणी पळादीकपणी संपयल्यांत आसता. तांच्या मुखल्या जिवितांत सर तिणी बरें आशेतात देखून जमलेली आमी सर्व घट्ट ताळयांचो शिवर आमी दिवया. अभिवंदन पाठवया. देव बरें करूं. आनी आतां हांगासर इतिहासा सगळ्यांक कुटाम बाप हॅरी मार्टीस हांकां उल्हासाचें गीत गावच्याक. सूर्यो चंदन त्रिणी तारा प्रकाशन फांकोन किरणा काळजा मोना वाडयता लारा. देवाचे दिलेले फुले देवा शेतात फुलला ओळीत मोड फांकून आयते जाला. उल्हास उल्हास तुमका हॅरी बापानो संतोष संभ्रम आमका कुटुंबादारा. अर्गान उपकार देवा आज भेटयता. इस्मांतांच कुटुंबाची बोरे मागता. मोगाळ नाडांत फुलले देवा शेतांत फुलला. आपल्या मिसावांनी दिसलेले देवान उपकार आठवून घरच्याक अभिनंदन पाठवून या जग बापान तुमका बोरे मागता. उल्हास उल्हास तुमका हॅरी बापानो संतोष संभ्रम आमका कुटुंबादारा. अर्गा बेकार देवा आज भेटयता. इस्मांत्रांच कुटुंबाची बोरे मागता. लागीला मोडाक मोडचे देवान तुमका तुमका पंडार देयाचे.
सर्वकार मोगाचे जाऊन देवाचे राज विस्तारून कुटुंबाची सर्वांगी जळता जेता इकरा वर्षांची सेवा देवा शेतात दिला बापानो मी अर्गा भेटेता मोठ्या पिता मिसावान देवाची बेसावा होऊ कल्ली म्हणून आम्ही मागता उल्हास उल्हास तुमका हॅरी बापानो संतोष संभ्रम हंका कुटुंबादारा अर्गा भेटून देवा आज भेटयता इस्मांतांचं कुटुंबाची बोळे मागता कट्टथळ्यांचो आवाज आमी दिवया मोगाचन कार्य बो अपर्पयन सुनवरच्याक ताणे हांगासर गीत गायला मात्र न्हय सगळें कार्य यशस्वी जावचे खातीर सर कुटुंबादारां सांगाता मेळून प्रत्येक तरान बाप हॅरी मार्टिस हांकां ताणें बरें मागलां आनी ह्या वक्ता हांगासर येदोळस आमी केक कातरल्या आनी हाची गोडसाण तांणी मात्र सकल्या आनी आतां ह्या संभ्रमीक सुवाळ्याक केक तशें वायन घेवन प्रवेश जातात पायस केटरस मोगाचन वयनाचो ग्लास हाती पावत आसतना मलगड्या थावन देवन आयिल्ले रिवाज जावन आसा की बरें मागची आनी आयच्या दिसा हांगासर डियोनाक तशेंच कुटुंबाक बरें मागच्याक ताणें एका प्रमुख व्यक्तीक ताणें विंचलां आनी ते जावन आसात आम्हा सर्वांच्या वळखीचे बरे प्रसंगदार आनी येदोळस तांची इल्लीशी वळख हांवें करून दिले आसता आतां प्रस्तुत ते गुजरातांत मिनी सेमिनारींत ते रेक्टर जावन वावर दिवन आसात ते जावन आसात जेजुईत बाप हॅरी मार्टिस आतां फुडें सरतले आनी जमलेल्या आम्हा सर्वांच्या तर्फेन बरें मागतले. मोगाचनो म्हजी भलायकीची 2 उतरां हांव उड्या थोड्याच वेळान मुग्धूंक आशेता वेळ मस्त जाला. आयच्या लितुर्जेंत आमी आयकलें जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतलो. जेजूची उतरां जावन आसात
जेजू आमचे थंय रावता आनी आमी जेजू थंय रावतले हांव दियोना एक अपुरबायेचें भुरगें उर्बेस्त ताचे विशीं हांव एक 5 संगती सांगूंक आशेतां रोशन आनी विना विशीं हांव सांगूंक आशेना कित्याक म्हळ्यार हांगा आपयल्लीं हांगा कोणी नवी सैरी नात त्या देखून गळाई करनासतना दियोना विशीं एक 2 शब्द उतरां उलोवंक हांव आशेतां ह्या दिसांनी हांव हर एका वर्सा रजेर गांवाक येतां आनी भुरग्यां सांगता जियेतना भुरग्यांचो स्वभाव भुरग्यांच्यो रिती भुरग्यांक कशें लायक काल डिसलायक तें पुरा पळोवंक ऑब्जर्व करूंक आमकां एक अवकाश मेळटा आनी हे फावटी दियोनाक पळयतना विशेश बदलावण म्हाका भोगली आनी ती हांवें आमच्या पाद्रा ऑस्टिनाक सांगली आनी ताणें ऑलरेडी सिक्रेट लीक करून जालां त्या देखून हांव डिरेक्टली सांगूंक आशेतां 5 गूण म्हाका बरे दिसले दियोनातावन पयलो जावन आसा तें एक कोरियर पोस्ट आहा बरी फास्ट सर्वीस कोरियर पोस्ट गळीत आसा तुमकां कांय धाडूंक आसल्यार बेगीन पावयता म्हज्या मांयचें ताचे व्हडली मांयचें घर इल्लें सकयलें तांचे सांगात रावता पूण दिसाक ती तिच्या घरा रावता इल्लें नितळाय करन त्या घरा न्हिदोवन तशें आसता वयर सकयल वचोंक वस्तू उदक जेवण बेगीन पावोवंक दियोना कुरियर सर्वीस आनी एकदम फास्ट मोगान आनी संतोशान वचून दिता तितलेंच न्ही तें व्हडली मांयचें बेती व्हडली मांयक भायर येवंक थोडे फावटी कुमोक करूंक भितर व्हरून कुमोक करूंक व्हडली मांयचें बेती जावन काम करता तें दुसरें ह्या दिसांनी हांव मिसाचे अंगत रितीन वैयक्तीक रितीन मीस भेटयता आसतना ताका भारी इंट्रस्ट जालें म्हाका पाद्रा मीस कशें करताय म्हणून पळोवंक जाय तशें मिसाच्या वेळार ह्या दिसांनी हांव मीस भेटयतना लागीं बसून कशें खालें करतात वेदीचे वयर म्हणून पळोवन आसलें म्हाका जालें हें भारी एक अपुरबायेचो गूण इफ यू आर क्युरियस यू वील लर्न यू वील कम टू नो तिसरें हे दोन पळयले पळय मस्त पटी तेर्साच्या वेळार न्हिदोन वमतें पडटालें दियोना हे फावटी भारी इंट्रस्ट बापाय सांगता दिंबेर पडोवन मागणें म्हणचें म्हाका तें एक प्रेरण मेळिल्लें बरें जालें येस ऑर नो इट इज ट्रू दिंबेर पडोवन मागणी करता बापाय सांगता तिसरें विणाक आनी दियोनाच्या विशीं उलयतना दियोनान विणान सांगली गजाल ती दोगांय इस्कालाक येताना इस्कालाक घरांत हांव भायर सरतना इस्काला मुसोर मागणी करून येतात दोगांय हांव वयदो ह्यो 5 गूण बारीच म्हाका मेसवाल्लो गूण जर आमकां कश्ट येताना पिडा येता आसतना जर तर मागण्यांत आमी आसा तर जाल्यार खंडी जावन देवाचे सकत आमचे सांगाता आनी आज पयले पटी दियोनाक जेजू ताच्या काळजांत आयला आसतना एक सकत आनी जेजून सांगली ती उतरां मातेवाच्या अध्यायांत 11वेच्या अध्यायांत आय वील बी वीथ यू टील द एंड ऑफ टायम तुजे सांगाता हांव हर एक घडी संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुजे सांगाता रावतलो म्हणून जेजू सांगता ही घडी जावन आतां ती हांवें सांगली ही 5 विशयो एक रनवे बरी तुमकां कळीत आसा विमान वयर वचचें जाल्यार ताका एक रनवे जाय धांवोवंक एक रनवे जाय हे गूण आसात दियोनाचे खंडी जावन एक रनवे बरी जेजूक वळखोवच्याक एक रनवे जेजू थंय अनुभव जावच्याक एक रनवे 2 घडीत हांव सांगूंक आशेता हांगासर एक जावन आतां म्हाका पयले कुमगार मेळ्ळे ते दळा मिसाच्या वेळार मीस भेटयलेल्या विघरान पाद्रेबान सांगलो सरमांवांतली काणी भुरगीं पयल्या कुमगाराची दोतोणेन तयाराय करून आसली आनी कुमगाराची ती तयाराय जावन आसा ती कॅथलीक धर्मसभेची क्रिस्तव कॅथलीक इगर्जमतेची नियमां जावन आसात आमी डॉगमास म्हणटा पूण ल्हानशा विशयांनी ते दोतोण्या रितीन लोकांक भुरग्यांक समजयतात आनी हे उतार सांगलें की तुमकां खरेंच निजत जिवंत जेजू तुमकां तुमच्या काळजांत फाल्यांच्या दिसा येता आज दियोनाच्या काळजांत आयिल्ले बरी तुमकां येता म्हणून विगारान सांगलें त्या भुरग्याक इंट्रस्ट जालें मिसाचे दोतोणी मुक्त जाल्या उपरांत इगर्जेक सकाळीं बागलांक घालून जाल्या उपरांत हें भुरगें वचून सक्रामेंताचें टबरनॅकल आसा थंय दिंबी घालून जेजू कडेन उलयतालें म्हणालें काय जेजू सतत तूं म्हजे थंय येता गी फाल्यां आनी त्या सक्रामेंताच्या टबरनॅकलांत तावन आयिल्लो आवाज इतलो जोर आसलो गी
ह्या चेडवाक मात्र न्ही थंय आसल्या मेरण्या म्हाका आयकोंक पडलो आनी हें सत म्हाका ही काणी मस्त प्रभावीत जाल्या म्हजे वयर आनी हांव अशें मागता जेजू तूं आसायत तूं थंय आसायत म्हणून म्हाका कळीत आसा. दुसरी काणी जावन आसा जीवन परिवर्तन जाल्लें आकुतीस कार्लो आकुतीस म्हणून तुमी इंटरनेटार पळयत. ह्या भुरग्याक पयलो कुमगार मेळिल्ले 30 तावन ताणें विशेश रितीन अर्दो तास मागण्यान जेजू थंय घडलो आनी 15 वर्साच्या प्रायर तो अंतरलो पूण ताची कूड आजुकी निर्जीव आसा आनी ताका मुस्तू इंटरनेटाचें पिशें आसलें ह्या भुरग्याक व्हिडिओ गेम खेळचें पिशें आसलें. हरी एक पटी ह्या कुमगारा उपरांत कुमसाराक येता आसतना ह्या भुरग्यान पाद्रेबान सांगलीं तीं उतरां शिकोवण्यो मतीन धरून जीवन परिवर्तन केलें दिवना. प्रत्येकदां तुका तुजे खातीर हांव सांगता जीवन परिवर्तन पाद्रेबान दिल्ल्या शिकोवणेंत जीवन परिवर्तन जालें. इंटरनेटाचो मुस्त पिशें आसलेल्या भुरग्याक तें कन्वर्ट करून जेजू खातीर ताणें वेबसायट केली ह्या भुरग्यान कार्लोस. तिसरेंच न्ही दुसरेंच न्ही ताच्या उपरांत आपणाच्या घरांत देगेनी आसलेल्या वडिलांक गरज आदार नासल्या प्रायवंतांक आवय कडेन सांगून घरचें खाण पिवण त्या कुटुंबांक दिवन आसलो चिरको. आनी तिसरें ताच्यात ते घरा काम करनासलो एक ब्राह्मण असो तांचो सेवक जावन आसलो. हाची ह्या चिरक्याची जिणी बदलावण जाल्ली पळोवन आपुणूय क्रिस्तांव जालो. जेजू आमच्या काळजांत आयलो इतलेंच मात्र न्ही ताच्या उपरांत जेजूक मानवोवची कार्य आमी करूंक आसा. आयच्या दिसा पयलो कुमगार तुका मेळ्ळा जेजू तुज्या काळजांत आयला तूं खंडीत जावन मागण्यान तुवें जेजूचे लागीं ताचो अनुभव करूंक आसा. ताच्या उपरांत देवाक मेसवोवची कार्य तुवें करूंक आसात. कितें करूंक आसा? आवय बापायक मान दिवंक आसा, दुसऱ्यांचो मोग करूंक आसा, देवातावन जाल्लो अनुभव सेवेन तुवें परिवर्तन करूंक आसा. आनी हें फक्त दिवनाक मात्र न्ही दिवनाच्या आवय बापायक रोशन आनी विणाकी तुमी तुमच्या जिणयेद्वारे भुरग्यांक साक्षी दिवंक आसा. मागणें करचें मात्र न्ही मागण्याद्वारे तुमी प्रेरण जावंक आसा. आसल्यांतलें दुसऱ्यांक दिवंक दुसऱ्यांक सांगता शेअर करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. ते दळा आमी दिजून दिल्लें आमकां आपोवणें आमचें एक साक्ष बरी जाता आनी देव आमच्या सांगाता रावन आमकां सकत दितलो हें काम करूंक. आयच्या दिसा ह्या कार्याक आयिल्ल्याक हरी एकल्याक तुमकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी कबाब मे हड्डी म्हणलें बरी म्हजोय वडतीचो दीस जाल्ले आनी इल्लें टायम तांचो इल्लो पाड जाल्ले बरें जालो. तुमकां सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तितलेंच न्ही विशेश तरान ह्या संघा खातीर देव आपणा खातीर तुमी हरी एकल्यांनी मागोवंक आसा आनी प्रत्येक तरान मिसांव काम करतल्या ह्या जाग भाव भयणी खातीर तुमी मागोवंक आसा. आनी आमच्या भुरग्यांनी देवाचें आपोवणें तांच्या घरांनी हें जें म्हणल्या खातीर तुमी मागोवंक आसा. देव बरें करूंक. थँक्यू. जमलेल्या आम्हा सर्वांच्या तर्फेन भोव अपुरबायच्या उतराद्वारे बरें मागल्ल्या बाप हॅरी मार्टेस तुमकां दिनवासांव पटयता. आमच्या हाती आसलो वायनाचो ग्लास आमी मुखार उखलून दरया. डियोनाच्या काळजांत आयिल्लो तसो जेजू ताका सरितींनी राखून दी, मुखल्यान ताका वाट व्हरून दी, फाटल्यान रावन ताची जतन करून दी, वयर रावन सुबाम आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आशेवया. सुमेस्तांक चियर्स. आनी आतां मोगाचें नांव डियोना एक सोबीत पद गायतले उपरांत दिनवास पटयतले. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. कितलो संतोष काळजान म्हज्या आयची जातच पवित्र सक्रमेंता जळची ही वात हातान दोव्या नेसनांची सोबन आज म्हज्या कुमगारा आहा उल्हास
नेंटीची तायराय मुजो मानवोंचो कुटमन सेऱ्या दैऱ्यांचो योकारी नामाचो सर्गी कोरोस कसला आज उडव्यांचो कुटमन सेऱ्या दैऱ्यांचो योकारी नामाचो सर्गी कोरोस कसला आज उडव्यांचो एकवट जातस आज मुजो जेजू संगी जिणी जाणतस सणमाई बुजी उपकार आशा सोबूंक जिणी बोऱ्या शेगुणांनी म्हज्या मालगड्यांच्या बेसावांनी एकवट जातस आज म्हजो जेजू संगी जिणी जातच सणमाई बुजी आशा सोबूंक जिणी बोऱ्या शेगुणांनी म्हज्या मालगड्यांच्या बेसावांनी आहा हा उल्हास संतोष हिण्यान जेजूचो नेंती ती तायराय मुजो मानवोंचो कुटमनचे त्या दैऱ्यांचो योकारी नामाचो सर्गी कोरोस कसला आंज बडव्यांचो विसरून छिना हांव दिसो संभ्रमाचो मासवोंचो नाम अत्रेक जातलो उपकार बावडोंक म्हज्या मम्मी आनी डॅडीचो तांणी सोबयल्या ह्या सोबाणाचो विसरून छिना हांव दिसो संभ्रमाचो मासवोंचो नाम अत्रेक जातलो उपकार पडोंक म्हज्या मम्मी आनी डॅडीचो तांणी सोबयल्या ह्या सोबाणाचो आहा हा उल्हास संतोष हिण्यान जेजूचो नेंती ती तायराय मुजो मानवोंचो कुटमनचे दैऱ्यांचो योकारी नामाचो सर्गी कोरोस कसला आंज बडव्यांचो सर्गी कोरोस कसला आंज बडव्यांचो ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ರೋಷನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಬಿಟ್ಟು ತಾಳಿ ಅನ್ಸೋ ಶಿವರಾಮೇ ದಿವ್ಯಾ ಮುಗುಚನ್ನು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ತಾಳಿ ಅನ್ಸೋ ಆವಾಜ में दिव्या 3 वर्ष आमचे पाठव्या देव बरें करूं. आणि आता डिओना फुडें सरतले आणि आम्हा सर्वांचो उपकार ते बवडतले.
बरो दीस मागता. आज म्हज्या जिणेचो भोवतो संतसो दीस, कित्याक आयच्या दिसा जेजूक कुमगाराच्या साक्रामेंटा मुखांतर सेवन म्हजो इश्ट जावन म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या ह्या बागी दिसा सोम्या जेजू हांव तुका काळजांतल्यान अर्घ दितां. जेजू म्हाका सदांच मोगाचेर आनी बऱ्या भलायकेन तशेंच बऱ्याशे गुणांनी नटय. म्हज्या जिविताचे बळवंत खांबे जावन म्हाका सदांच क्रिस्ती मावल्यांनी वाडयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या डाडा आनी मम्मीक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा कुमगाराचो साक्रामेंट आनी बोरे मागल्ल्या म्हजो बाप्पो मानादीक बाप हॅरी मार्टिस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका सदांच मोगाचो सांगात दिवन हरेका रितीन कुमक करच्या म्हज्या मोगाचो भाव रुवेन हाचो हांव उपकार आटयतां. आवय बापूय सारकी जबाबदारी घेवन क्रिस्ती मावल्यांनी वाडोवंक कुमक केल्ल्या आनी म्हज्या मेटामेटांनी सहकार दिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या पोदोन आनी मदोन जावन आसच्या आजी आनी आबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुटमान मालगडी जावन म्हाका हर एका रितीन मागण्याचो पाठिंबो दिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या आबा आनी व्हडली मायक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सरिल्ल्या म्हज्या लिगोरी आबाक सजनाचो विशय मागता. म्हाका बरी दोतोन शिकोवन क्रिस्त प्रसाद सेवंक हर एका रितीन तयार केल्ल्या सिस्टर लुसी हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मायपाशी आनी उदार मनाचे व्यक्ती जावन कुटुंबांत सदांच आदार दिवच्या म्हज्या राणी बापूक आनी कुटुंब हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार बावडटां बाप्पू मावश्यांचो, माम्यांचो, आकाय मामांचो आनी तांच्या भुरग्यांचो हांकां हांव सदांच ऋणी जावन आसा. आमच्या आपोण्याक पाळो दिवन आमच्या संतोशान भागीदार जाल्ल्या सिस्टर सुचिता, सिस्टर लॉरेन, सिस्टर आनी फादर हॅरी, फादर हॉस्टीन हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. क्रिस्ती शिक्षण तशेंच लौकीक शिक्षण शिकोवन म्हाका मार्गदर्शन दिल्ल्या म्हज्या सर्व शिक्षकींचो हांव आभारी मानता. आयच्या ह्या कार्याक भरपूर रितीन सहकार दिल्ल्या वाड्याचो गुरकार तशेंच प्रतिनिधीचो हांव उपकार बावडटां. आजच्या ह्या कार्यक्रमान भोव उत्तम रितीन MC केल्ल्या विनोद सर आसो, फोटोग्राफी केल्ल्या रोखसण अंकल आसो, लाईव्ह प्रोग्राम चलोवन व्हेल्ल्या डेल्सन मिडिया आसो, डेकोरेशन केल्ल्या दानू अंकल आसो, साउंड्स बोधक आशिल्ल्या DJ एलन आसो, रुचीक जेवण बोधक आशिल्ल्या आमचोच सैरो जावन आसच्या पायस कॅटरर्स आसो, तशेंच इश्ट मंत्रांचो आनी कुटुंबादारांचो हांव म्हज्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मोगाच्या पुण्याक स्विकार करून आमच्या संतोशांत वांटेली जाल्ल्या सर्व आमच्या सैऱ्यां धैर्यांक, इश्ट मंत्रांक, वाड्या घरांक तशेंच कुटुंबादारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಹರ್ಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. डिओना एक talentoವಂತ भुरगे खंडीत जावन उडलो. भू अपुरबायन बहुत गायला मात्र नाही. भू अपुरबायन बारे जाय की ताका कन्नडान घरा उलोवचें जाल्यार कोंकणीन भोव अपुरबायन आयच्या दिसा सर्वांचो ताणें उपकार पडल्या वखदां प्रत्येक तरान हांव देव बरें कर म्हणटा. अभिनंदन पटयता. तुमी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवया. अभिनंदन अभिवंदन पटयता आसतना ताची वर्ती आशा जावन आसा. ताका येदोळवरेक वर्त्या रितीन पळयल्ली, मोगान ताची जतन घेतिल्ली ताची आजी मनेस्तीन मेरी पिंटो जावन आसा. त्या देखून
तिका आतां फुलांचो तुरो दिवन ते मान करच्याक फुडें सरता. तिणें थंयच बसचें. डियोनान फुलांचो तुरो घेवन तिका मोगाचो जावन आतां नात आजयेक मान करता. परत ताळयांचो शिवर आमी दिवया. देव बरें करूं. हांगासर कुटुंबाचे वरती आशा जावन आसा. एक 2 खेळ खेळचे म्हणून त्या देखून एक 5 मिनटां भितर स्पॉट घेवन खेळून ताजो संतोश दोडतो करच्याक हांव फुडें सरता. हांगासर आसली सर भुरगीं हांगासर मुखार या. विगी 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 फास्ट या. एक 7वी क्लास पर्यंत शिकचीं पुरो सकट भुरगीं मुखार या. आपल्या विगी 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 फास्ट या. मुखार या मुखार या. फादर एक 2 मिनटां 2 मिनटां 2 मिनटां. फादर 2 मिनटां. हांगासर सबार सना भुरगीं हांगासर मुखार आयल्यांत तुमकां सांगता. तुमी ह्या भुरग्यांक मुखार आयिल्ले खातीर ताळयांचो शिवर दिवन प्रोत्साव दिवच्याक विनंती करता. भुरग्यानो तुमी कांय करी जाय म्हणून ना. कशें तुमी आयल्यात हांगासर ह्या सभास्थलांत सबार जाणां सैरी धैर्य आसात. तुमचे वडील आसूंक पुरो. तुमकां वळख आसली वळख नासली सगळां आसात. तुमकां कोणा लागीं वचून रावोंक जाय तांचे लागीं वचून रावा. भुरग्यानो सीदा कोणा लागीं वचून रावोंक जाय तुमी सगळां तांचे लागीं वचून रावा. कोणाय लागीं वचून रावयेत. कोणाय लागीं वचून रावयेत. यार ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬಹುದು. ದಯಕरून भुरगीं सगळां कोणा लागीं वचून रावंक साथ जाता थंयसर रावा. कोणी म्हजे लागीं रावा नाकात म्हणून सांगा नाकात. कोणा लागीं भुरगीं रावल्यांत दय करून उबे रावा. कोणा लागीं भुरगीं रावल्यांत दय करून उबे रावा. कोणा सरसेन भुरगीं रावल्यांत दय करून उबे रावा. खेळ असो आसा भुरगीं सगळां थंय रावल्यांत रावल्ले खातीर तुमी सहकार दिल्ले खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां इनाम फावो जाता. हांगासर उबे रावल्ल्या पैकी मलगडीं कोण जावन आसात. हांगासर उबे रावल्ल्या पैकी मलगडीं कोण जावन आसात. ते देखून तुजे प्राय कितले 60 तुजी 77 71 ಅಚ್ಚಾಗಿ ಸೈಡ್ आसात गे कोण कितले सिस्टर 72 हलो म्हज्या कार्डांक 80 जाले म्हाका 50 मात्र. कोण तिचे घेतले 74 कोण आसा माहिती रावल्या 86 वर्सांनी 81 गे 91 गे ओके जायत. तर ती मलगडे रावले हें बाय आसा. तुजें नांव कितें वॉट नेम नाया आका इनाम फावो जाता. त्या देखून उरल्या सगळ्यांनी तुमी बसका स्विकार करचे. आनी आतां तुमी ताच्या उपरांत तातूंत एक आनी एक प्रायज दिवंक आमी फुडें सरता. 74 इयर्स हांगासर ती गे. त्या देखून तुका एक इनाम फावो जाता. तें नांव लॉरेन. तशेंच एका एक इनाम आमी दितले. त्या देखून तुजें नांव कितें
स्टेलला थंयसर आमी दिवना कित्याक म्हळ्यार ती घरची जावन आसा वय न्हय टिचर कितें म्हणटाय सिंथिया टिचर कितें म्हणटाय तुमी सांगिल्लें बरें वय न्हय तिका दिता आमी थंयसर दिवनातलें कित्याक म्हळ्यार ती घरचीच न्हय त्या देखून ओके जाय थँक्यू ती मौशी जाल्यार व्हडना ती मोगाची आजी तिका व्हडलो बुक्कर व्हडलो दिला या ते भुरग्यां व्हडलेशें ताका दिल्लें येना हांगासर परती आशा जावन आसली तांचे इल्लोशे खेळ खेळचे आनी इनामां दिसले म्हणून असल्या वेळांत सुदारसून घेतला हांवें तुमी सहकार दिला ते कांय जाणांक घट्ट ताळयांचो शिवर आमी दिवया अभिवंदन पेटोवया साकारला हां तिणें पुरो म्हूण सांगल्यार म्हजें जालें काम म्हाका म्हळ्यार 13 वरार जेवण दिवचें म्हणून परतून सांगून आसात 15 मिनटां वेळ जाला तरी तुमी सुदारसून घेतला आनी आतां ह्या कार्याचो 11 वांटो जावन आसा जेवण आनी हें जेवण स्विकार करच्या पयलें बाप हेरे डिसोजा फुडें सरतले आनी जेवणाचेर बेसांव मागतले तुमी दया करून उबे रावच्याक विनंती करता मोगाच्यानो देव जावन आसा सर पदवेदार बॉक्सांनी सोदातार तो आमचो मोग करता देखूनच ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडिल्लें आनी जेजूनूच ताचो उडास सदांच आमचे मदें आसूंक जाय आनी ताका उडास काडूंक जाय म्हणून एक सक्रामेंत घडलो आनी हो युक्रिस्त सक्रामेंत आज पयले फावटी दियोनान हो सक्रामेंत घेतला जेजूकूच ताणें सेवला देखून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना तांच्या मोगान आसा केल्या ह्या जेवणाचेर आमी आशिर्वादां मागया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुजी मोगाळ भुरगीं हांगासर ह्या हॉलान सांगाता जमल्या आमच्यो त्यो वतुल्या स्वरूप कार्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आज प्रत्येक जावन दियोना ह्या आमच्या भुरग्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताचो एक सैर जावन ताच्या घरा आयला काळजांत आयला देखून तुका आमी अर्गां दिता आसतना पदा हेरे खातीर आमी मागता ताच्या वर्दीची एक वस्त ताणें सांपयत आसतना तूं सदांच ताचे सांगत आसल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना दियोनाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर सदांच तूं सांगात राव हर एक ताच्या कश्टा दुखां अणभरान सांगात दी सांगत आस ताच्या मोगान आसा केल्या ह्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल ह्या जेवण सेवले वरवीं आमचे तेचो मोग एकवट संबंद सोडूं दी आनी आमी भावा भयणी भाशेन जियोंक हें जेवण आमकां आदार जावं दी हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचें नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचें सोबे आसूं सर पदवीदार दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या जेवणाचेर सेवकुच्या आम्हा सर्वांचेर आपले विस्तार आशिर्वाद घालून दी आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाच्यानो आनी आतां घरचो येजमानी जमलेल्या आम्हा सर्वांक उदक दिवन जेवणाक उदक दिता सर्वांक जेवणाक उदक आयलें देव बरें करो हो महानवाड्याच्या गुरकाराक पोव जाता मनेस्त जोकीम डिसोजा देख करून फुडें सरचें हांगासर जमल्या समेस्त हांव जेवणा वता देव बरें करो आनी आतां मोगाच्यानो हांगासर 2 कार्य आमी सांगता चलून व्हरतले जेवणाची वेवस्था अशी आसा दिसा पयल्या कुशेन पायस केटरस हांचे द्वारे जेवण आयतें आसा तुमी थंय सर्वेचें आनी ददोशी मापान जेवण स्विकार करचें आनी त्याच संदर्भार हांगासर डियोनाक तशेंच बाप हेरे मार्टीस हांकां थंय कुटुंबादारांनी विश करूंक आसा त्या देखून दया करून तुमी हांगासर मुखार येवच्याक विनंती करता फुलांचे तुरे थोडे दिवंक आसात बाकी जाल्यात वडलो त्या देखून तुमी हांगासर मुखार येवचें कुटुंबादारां ते कार्य चलोवन व्हरता आसतना सैर्या लागीं हांव विनंती करता तुमी पयलें जेवणाक वेचें आनी तुमी ददोशी मापान जेवण स्विकार करचें फुडें सरचें लक्षिल्ल्या कुटुंबादारां बाप
हॅरी मार्टीस हांकां फुलांचे तुरे दिवन ह्या जलोगालन मान करच्याक ती फुडें सरतात. त्या देखून तें कार्य चलोवन आसता आसतना तुमी धैर्यानी दयेक करून जवान स्विकार करच्याक उलो दिता. कुटुंबाची दयेक करून हांगासर मुखार या. उपरांत हांगासर जवान स्विकार केल्या उपरांत तुमी हांगासर डिओनाक बेसांव दिवच्याक अवकाश करनाव दितलो. सहकार तुमचो आशेता. कुटुंबादारां दयेक करून लागीं या. हांगासर मोगाच्यान एका लायनीर तुमी येवचें. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸವಿರುಚಿಯಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಪಾಯ್ಸ್ ಕೇಟ್ರಸ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಕೌಂಟರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಯೋನಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಊಟದ ಬಳಿಕ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದಯಕರನ್ ಕುಟುಂಬದರ ಪುಡೆ ಸರಾತ. करून एक लाईनीर या. म्हज्या उजव्या कुशीतावन एक लाईन करा. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇವರದನ್ನು ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಶಿನ್ ರವ ತಾವನ್ನೆಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. कुटुंबाची करून लगीन सरात. कुटुंबाची माल्टीचा केले सगळ्यांक कुठाम हांगासर मुखार या. चकडा रावा. बाप हेरल्ड तशेंच डिओनाक सर कुटुंबादारां बरें मागता तसत.
शेतांत 11 वर्सां संपयल्ल्या वक्ता कुटुंबदारांक वर्त संतोष अभिमान तशेंच दियोनान पयल्या फावटी आपल्या काळजांत जेजूक स्विकार केला आसता तोय संतोष कुटुंबाक दारान जाला आसता. सर्व आतां सांगाता मेळ्ळ्यान भोव अपुरबायची तस्वीर हांगासर आमी काडटल्या. Cynthia teacher, thumbs up. Yes. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. Diora, एक लाइन ही रहा मग एक लाइन ही रहा. Zalimaka, yun खुशी खजराची पाय मायकी त्याग सांगू नाका ही खबर मोगाची. दिसरात काय पुणी सुख म्हाका ना न्हीद सारकी पडाना. स्वप्नात जावन जागण्यात जावन येता म्हजे मोती. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगड्या केसांचे सोयतना दिसता सगळेच ते किरणार सुर्याचे. माणिक अपुरबायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगड्या केसांचे सोयतना दिसता सगळेच ते किरणार सुर्याचे. माणिक अपुरबायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे. Rosaline, baby, you're my love. Show me those moves that you always dance off. You're so pretty like a flying white dove. You're my baby that I always dream of. एक दिस संजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हांव रोजलिनाक मोटार कारारी भोवन सगळो घाम. पाटी घरा वेताना मायन म्हाका चोयले सत सांगले माफ मागले आनी चेडवाक दाखयले. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगड्या केसांचे सोयतना दिसता सगळेच ते किरणार सुर्याचे. माणिक अपुरबायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगड्या केसांचे सोयतना दिसता सगळेच ते किरणार सुर्याचे. माणिक अपुरबायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे. एक दीस पाद्री विगारी सांगतलो खोबारी पाय माय जाली म्हणून काजारी पडून मोगारी. आतां हांव कित्याक रागारी मोत करूं बेजारी. एकठांय जावन बेसांव घेवन करया कंतारी. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगड्या केसांचे सोयतना दिसता सगळेच ते किरणार सुर्याचे. माणिक अपुरबायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे. रोजलीन म्हज्या
मोगरे मोगरे म्हणून मोग केलो हांवें मोगर पडून खाजार जालो न्ही येदोळ पर्यंत सगळोच तकून गेलो न्ही जिवान सुरू जावंक लागला बे मोगर 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 म्हणून मोग केलो हांवें अरे कचरा पहिले पहिले पावटी पेटताना तिच्या सोबा एक पिसवून गेलो रे मोग 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 म्हणून पाटले वेताना एकाच मारार मोगार ते पोटले उपरांत शेजारांनी ओटूक मेळून माटो घालो रे फातरीन आमचे काजार केले तशे काजार जावन बायले संगीतची येताना 24 वरां बोटले जालो न्ही अरे कचरा पहिले पहिले पावटी पेटताना तिच्या सोबा एक पिसवून गेलो रे मोग 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 म्हणून पाटले वेताना एकाच मारार मोगार ते पोटले उपरांत शेजारांनी ओटूक मेळून माटो घालो रे फातरीन आमचे काजार केले तशे काजार जावन बायले संगीची येताना 24 वरां बोटले जालो न्ही मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगर पडून खाजार जालो न्ही येदोळ पर्यंत सगळोच थकून गेलो न्ही जिवन सुरू जावंक लागला बे फात्यार उठोन रण्णीक उजो पेटयता बायल म्हजी मांद्र गोरेता हांव कार्यान बुडोन रांदपाची ती कुंडली आसतना बायल बुडी पावडर कास्तिता तिचो वेस कितें पळोवंक दोनी दोळे पावानात सगळे बुळे कामाक चलता तशे गेल्ले ते सांबाळपुणी बरो हाडता रातचे दांत पाटी येता आता 20 वर्ष संपली आणि काल बदललं काला तेगीत बायल बदलया दीस रात व्हॉट्सअपार मेसेज धाडटा हे कितें म्हाका कळना आनी भुरग्यांनी हाका फेसबूक शिकोवन दिलं आयल्या गेल्या कमेंटा माता हाची कामान पडून लोक म्हाका पंचायत करता आजकाल बायल्यो गरबेन गेल्या मोगरे म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून खाजार जालो न्ही येदोळ पर्यंत सगळोच थकून गेलो न्ही जीवन सुरू जावंक लागला बे जीवन सुरू जावंक लागला बे म्हज्या जीवन सुरू जावंक लागला बे तुजे चिंता म्हज्याची चिंता काळजाची तुराणी म्हजी ये तुजे चिंता म्हज्याची चिंता गोपाल म्हज्या गांवान बन ये तुजी चिंता सूर्याची ती किरणां पळय आमच्या तोंडार मोगान तुज्या काळजान म्हज्या बांदला बिडार दोगांय मेळून देवा लागीं मागया आदार शाबीत सुबीत मांडून हाडू मुकलो फुडार ये तुजी चिंता म्हज्याची चिंता काळजाची तुराणी म्हजी ये तुजी चिंता म्हज्याची चिंता गोपान म्हज्या गांवान बन ये तुजी चिंता
उतर तुवें दिलय म्हाका दोन भरोसो दिसान राती उगडास येता तुज्या उतरांचो रेस्पेरा दीस हातान हात आमचो दोगांयचो उदेवन केन्ना येत दीस आमच्या लग्नाचो येत जसिंता म्हज्या जसिंता काळजाची तूं राणी म्हजी येत जसिंता म्हज्या जसिंता गोपान म्हज्या दावोन पण येत जसिंता म्हज्या जसिंता काळजाची तूं राणी म्हजी येत जसिंता म्हज्या जसिंता गोपान म्हज्या दावोन पण येत जसिंता पळजळीक संद्रा बरी वदन रेताची पळोवन ताका लागला म्हाका पिशे काजराची करचें कितें कळणार ते फिरगी भाशेचे सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझेच जागोबा सोफिया सोफिया सर्वांनी दोशी मोपान जवान स्वीकार करचा विनंती करता आसतना एक गरजेची तीड सोनी जावन आसा हांगासर करंटाचो अभाव आशिल्ल्यान उदक इल्लेशें उणें आसा त्या देखून तुमकां हात धुवंक इगर्जे लागीं थंयसर स्टेज आसा थंयसर हात धुवंच्याक जाय तें उदक थंयसर आसा हांगासर इल्लें उणें आसा ह्या हॉलाच्या लागीं आशिल्ल्या टॉयलेट्स जावं दी उरल्या कडेन जावं दी उदक उणें आशिल्ल्यान दयेक करून तुमी सुदारसून घेवचें सर्वांनी थंयसर हात धुवंच्याक इगर्जे लागीं थंय स्टेज आसा थंयसर तुमी हात धुवंच्याक विनंती आसा मुगाचनो आयच्या ह्या संभ्रमाक सर्तींनी आदर्शन सुदारसून मेल्ल्या तुमचो सर्वांचो उपकार मोडटा सुमेस्तांक देव बरें करूं गांवच्या एका काजराक हांव पदां गायताना सोबीत सोबीत चेडवा कशी दोळे मोडतालो तांतली तोडी पदांक लागून म्हजेर बोलतना हांव रे एकलो देडये पळोवन पदां विसारलो माजरा सारके दोळे ताचे म्हाकाच देखताना फोटी मारिना हांवें ताका तोटो मारलो तोटो लागून मोगाक आमच्यो मोंग फोडतना हाय कोमनी उलयना म्हणून ते नेणा आसलो सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझेच जागोबा सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझेच जागोबा गर्दी करी फिरगी हांव उलयता तरी आमच्या मदें काजराचें उतार जाला काजर जातच खंडीत आपूण कोमरी शिकतली म्हणून सोफियान म्हाका भासावणी केल्या मुक्तो आमचो मोग पळोवन गांवच्या मनशांनी म्हज्या ताच्या मोगा विशीं वादाळ उठयला फिरंगीचे डूर नाका पुतो म्हणून घरच्यांनी हाय रागान करून म्हजे विरोध मुडो फुगयला मोगर म्हज्या पटला चेडू अपुर्बायेचे पळजलीक संद्रा बरी वदन रेताचें पळोवन ताका लागला म्हाका पिशे काजराचे करचें कितें कळणार ते फिरगी भाशेचे सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। na 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 na। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम। जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम। कभी पैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के
किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भूला है बेचारा, ना जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, ना दर्द ना ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, ना दर्द ना ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, ना जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा, हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा, हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, ना जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। हालो हालो हांगासर एक तिडसोनी अशी आसा, थंयसर बैला क्वेश्चन KL14L7801 ह्या नंबराची गाडी कोणाची आसा जाल्यार ते करून थंयसर आनी गाडी काडच्याक कस मारतात, त्या देखून ती गाडी तेगेचे मुखार दवरच्याक विनंती आसा। KL14L7801
वादे बतेरे है जिंदगानी एक चार दिन की तो तेरे ही के साथ फेरे तूने जवानी में सीखा न जाने कहाँ का सलीका जो तेरे ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे की वक्त कर दिया एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया प्यार होता 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 कई बार है सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया प्यार होता 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 कई बार है प्यार होता 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 कई बार है पहली मोहब्बत में तो लगता यही है डार्लिंग मर जाऊंगा जो मुझको ये ना मिली अगली दफा मोहब्बत होती है तो लगता है ये वाली मुझको पहले क्यों ना मिली ओ दिल क्या भला जो टूटा ना कभी पहली दफा चोट खा के क्यों दिल को लगाना ही छोड़े सब कुछ मोहब्बत में चलता है तो क्यों ना दो चार दिल हम ही तोड़े तूने जवानी में सीखा ना जाने कहाँ का सलीका जो पहले ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे की वक्त कर दिया एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया प्यार होता 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 कई बार है सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया प्यार होता 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 कई बार है प्यार होता 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 कई बार है Let's go तेनू प्यार भी लोड़े चाहे ताकि ना वे बोलो मेरी रस दे तेनू इन्ना वे say no तेनू प्यार भी लोड़े चाहे ताकि ना वे बोलो थोड़ी की तो मैं चाहा से तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे तेरे प्यार में दुआ मांगता है बस भीगे 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 यार नशे में तेरे यार बड़ा जो एक बार जमाने के नशे सभी पुराने हो गए साथ तू ना हो मेरे साथ तो गुजरे ना रात दीवाने के रोजाना के बहाने हो गए तेरे जिस्म के हर इंच पे मेरी हर नजर फिदा है थी तलब मुझे एक जाम की मिला पूरा मैं कदा है तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे तेरे प्यार में दुआ मांगता है बस भीगे 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 भीगे
stupid man. Pagal stupid man. Zubi bumpa, zubi parampam, zubi nache, क्यों पागल stupid man. Zubi bumpa, zubi parampam, zubi nache, क्यों पागल stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे हैं, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं। वो बगिया में फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा हूँ। आई 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 zubi pampa, zubi parampam, zubi nache, क्यों पागल stupid man. Zubi pampa, zubi parampam, zubi nache, क्यों पागल stupid man. भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 zubi pampa, zubi parampam, zubi nache, क्यों पागल stupid man. Zubi pampa, zubi parampam, zubi nache, क्यों पागल stupid man. अंबर का चांद जमीन पर इतरा के गा रहा, एक टिमटिम टूटा था इतरा के गा रहा। है रात अकेली तन्हा मुझे छूने लाके तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई 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 zubi pampa, zubi parampam, zubi nache, क्यों पागल stupid man. Zubi pampa, zubi parampam, zubi nache, क्यों पागल stupid man. Gila tara, gila tara, तुझे बिछुए तारी gila, gila, बिछुए Gila tara, gila tara, तुझे बिछुए तारी gila, gila, तुझे
मटर गश्ती खुली सड़क में पकड़ी तड़क भड़क में बोले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम मकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना हो नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे पासा तेरी ऐसी भी कैसे जिंदगी मैं क्या नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे पासा चिरकुट जिंदगी यू नो
मटर गश्ती खुली सड़क इश्क करने से जैसे अपने करने लगा है तू आएगा नजर सरे हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है इश्क पन्नों पे है तेरा मेरा अखबारे छुपा ले चाहे तू इश्क में है तू नहीं छुपा इश्क पर्दों से जैसे अपने करने लगा है तू आएगा नजर सरे तू जो मेरा चुप लाया है शराबी रंग लाया तेरे इश्क छुआ रंग सजना तेरी डोरी हाथों लेके आगे पे बहके आज उठ गए जैसे कि पतंग सजना जो मेरा चुप लाया है शराबी रंग लाया तेरे इश्क छुआ रंग सजना तेरी डोरी हाथों लेके आगे पे बहके आज उठ गए जैसे कि पतंग मेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा मेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा मेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा हम हैं जरा हटके जनाबे वाली रहना जरा बच के हम हैं जरा हटके जनाबे वाली रहना जरा बच के देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे रह के जमीन पे ही वसूल हैं चेहरा है तेरा चंदा नैना तेरे सितारे अंबर तक जाना ही फिजूल है अंबर तक जाना ही फिजूल है इसके बाद भी अगर तुझे चैन ना मिले पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा
Dados gaete vare vala जीव हो मुझे नाचता उडता तुझे विशी स्वप्ना देखता काळीज मुझे मोहगा तू कासरा तोंडावला हा हा काळीज मुझे मोहगा तू कासरा तोंडावला yo moga yo tu casa
mogayo tu Gopan muja mogayo tu Kaljan muja mogayo tu Gopan muja सोबाय तुझी फुलां सगळ्या बायलेचे गाता तितला बोही सालगो तुझी सोबाय तुझी ती भरती